नमस्कार, येवकार तुमकां हब इशू कार्यावळीन फातोर्डे आमी पळयता रस्ते बरे आसा पूण रस्त्यार वता वता तुमी खंय ओडकून उरत आनी खंयच्या सिग्नलाचेर तुमी कशे ओडकून उरत, खंय एक्सिडेंट पळोवपाक पडत हें समजना। आनी ताचें कारण आसा एक कारण आनी म्हत्वाचें कारण म्हणजे फातोर्डेंतली 4 सिग्नलां मदली 3 सिग्नलां सारकी काम करिना आनी भितरली 2 सिग्नलां तर सारकी न्ही, एकदमूच काम करिना। आता सध्या मडगांवच्या राजकारणाचे पडसाद ह्या सिग्नलाचेर पडटा काय ना हे जाणा जावन घेवपा खातीर गोवा न्यूज हबाची टीम फातोर्ड्यान भोंवली, सिग्नलां कडेन भोंवली, लोकांक मेळ्ळी आनी आमी हो रिपोर्ट तुमच्या मुखार हाडटा। पळोवंक गेले जाल्यार फातोर्ड्यात 4 सिग्नल आसा। एक आसा ओल्ड मार्केटान, एक आसा बोलशे सर्कला कडेन, एक आसा आल्लेम जंक्शना कडेन आनी एक आसा ते दामबाबाच्या लिंगा कडेन। हातूंतली 3 सिग्नलां सारकी काम करिना। दामबाबाच्या लिंगा कडले जे सिग्नल आसा ते एके वटेन सारके काम करना, ताका लागून लोकांचे कन्फ्युजन जाता। गाडयो घेवन थंय गेल्या उपरांत कन्फ्युजन जाता। जाल्यार आल्ले जंक्शनाचेर जो मॅस जाता तो तुमी थंय वता त्या लोकांनी पळयलाच आसतलो। आल्ले जंक्शन अशें जंक्शन आसा जे सिटीन एंट्री करपाक सगळ्यांत म्हत्वाचें आनी जेन्ना बायपास जालो फातोर्डेच्यान नुवेच्यान रादर बायपास जालो तेन्ना लोक डायरेक्ट थंय येता। पूण आल्ले जंक्शना येयल्या उपरांत तुमी पळयतात की 1 2 3 4 न्ही जाल्यार 5 रस्ते एकठांय येता। एक रस्तो फोंड्या वटेन वचपी, एक फातोर्डेच्यान येवपी, एक अंबाजी वचपी रस्तो आसा, एक आसा लिंगा कडेन वचपी रस्तो, जाल्यार दुसरो परत बायपासांतल्यान वचून फुडें रावणफोंडा वचपी रस्तो। पूण त्या 5 रस्त्यांचेर जी ट्रॅफिक जाता ती एकठांय जाल्या उपरांत जो मॅस जाता त्या मॅसान फक्त जर तुमी एक्सपर्ट आसा ड्रायव्हर जाल्यारूच थंयच्यान काडपाक शकता। तुमी जर नवीन गाडी चलोवपी आसा जाल्यार कन्फ्युजनान पडटा आनी खूब फावटी थंय अपघातूय जाता। तर पळयतात त्या जंक्शना विशीं उलयता आसतना, आल्लेम जंक्शना विशीं उलयता आसतना सिग्नलां चलतालीं, हालीं सिग्नलां चलतालीं। कितें जालें जाका लागून ही सिग्नलां थांबली? बोलशे सर्कलाचे विशीं उलयता आसतना बोलशे सर्कल फामाद जालें हाज्या खातीर कारण महेंद्र आल्वारीस हांणी त्या सर्कलाचेर 3 अशे पुतळे बसयले जे पेपर वाचताले, जाका लागून एक ब्युटिफायड सर्कल ते आशिल्ले आनी ते सर्कलाचेर कन्फ्युजन जाता। एका वटेन कुट्टोरी वता, दुसरे वटेन रावणफोंड वता, तिसरे वटेन आल्लेम जंक्शना कडेन वता आनी चवथे वटेन सिटीन येवपी ट्रॅफिक आसा। त्या जंक्शनाचेर तर सिग्नल जे बरें चलतालें तें सद्या चलना। आतां सिग्नलां कित्याक चलना हें जाणा जावन घेवपा खातीर तुमी आमचे बरोबर रावा, हो व्हिडिओ शेवट म्हणसर पळयात, कारण आमी तुमकां सांगतले की कशें राजकारण आनी मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील आनी खास करून मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे आतांचे चेअरपर्सन आसा दामोदर शिरोडकर हांणी सुशेगाद त्या फायलीर बशिल्ल्या कारणान कशे त्रास जाता ते आमी तुमकां दाखयतले आनी सांगतले। आमी एक ब्रेक घेता पूण खंय वचूं नाका, कारण सिग्नलां कित्याक चलना आनी मडगांवचें राजकारण कितें चल्लां हें आमी तुमच्या मुखार हाडटा। परत एकदा येवकार तुमकां। आमी सद्या उलयता एक विशयाचेर आनी तें म्हणजे ट्रॅफिक सिग्नल। हो विशय घडये जे फातोर्डेच्यान वचना, मडगांवच्यान वचना तांचे खातीर बारीक विशय दिसतलो, पूण जे फातोर्डे मडगांव रस्तो वापरता तांचे खातीर हो म्हत्वाचो विशय। अशें न्ही की हांगा सिग्नलां नाशिल्लीं, हांगा सिग्नलां आशिल्लीं, पूण कांय कारणांक लागून आनी कांय राजकारण्यांक लागून ही सिग्नलां सद्या ओडकून उरिल्लीं आसा। आमी कितें जालें हाज्या पयलीं हें जाणा जावन घेवपा खातीर मेळ्ळे लिंडन पेरेरा हांकां, हे आदले मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे चेअरपर्सन, सद्याचे कावन्सिलर, तांचे कडल्यान जाणा जावन घेतलें की एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम जालो। पळयात कितें प्रॉब्लेम जालो तांणी सांगलो तो, आनी ताचे उपरांत आमी एनालायज करतले आनी ह्या बायटी उपरांतूच तुमकां कळटलें की एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितें चल्ला तो। पळय आतां 4 सिग्नल्स आहे फातोर्डा। एक ओल्ड मार्केट एक आसा, एक बोलशे सर्कल, एक फातोर्डा जंक्शन आनी एक आल्लेम सर्कल। हितूंतले आतां 2 सिग्नल चलता। एक ओल्ड मार्केट सर्कल चलता, एक फातोर्डाचो जंक्शनाचो, तितून आतां सद्याक
एक सायड चलना, आल्लेम जाल्यार 3 म्हयने जाल्यार चलना आनी बोलशे सगळं 3 म्हयने चलना. आतां लोकांचे जायते कंप्लेनी जाताय, कितें म्हणटा आतां सिग्नल ना जाल्यार एक्सिडंट जाता म्हणटाय. आतां पयलीं जाल्यार वी ऑफ फातोर्डा आहले, वी फॉर फातोर्डा विजय सरदेसायचे, तेणेन 5 वर्सां जालीं तो मेंटेन करताले. आतां कितें जालां, ही एक कंपनी अनिकेत जैन म्हणून एक प्रोपरायटर ऑफ कुमाला ड्रग्स प्रोपरायटर फ्रॉम बेस्ड इन पोरवोरी, तेणें आतां एक हें केल्लें, कितें म्युनिसिपॅलिटीक एक लेटर केल्या कितें आपूण एक 4 सिग्नल रिपेर आनी मेंटेनन्स करतलो म्हणून. ते लेटरीन तेणें तो म्हणटा आपूण एक MOU सायन करपाक जाय म्हणटा. दॅट इज फॉर 5 years सेयींग दॅट हिका आतां पोलाचेर एक स्पेस आहा ती स्पेसीचेर आपूण एक एडवर्टिजमेंट घालतलो आनी ऑन दॅट तो आपूण सगळे कॉस्ट बेर करतलो म्हणून. सद्याक आतां आमचो चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकरान सांगला नेक्स्ट मिटिंगार आपूण एक रेजोल्युशन घेया म्हणून. तर तुम्ही पळयलें की कंपनी रेडी आसा, तांणी फायली मूव केल्ली आसा, म्हयन्याचे वयर जाल्लो आसा, पुणून MMC रावता की रिजोल्युशन मूव करून ते फायलीचेर डिसिजन करतले, मिटींग घेतले आनी नंतर डिसायड करतले. हो वेळ कित्याक? जेन्ना लोक हांगा वाटेर लोकांक भोगचें पडटा, एक्सिडेंट्स जाता, सिग्नलांक लागून ट्राफीक कंजेशन जाता, तेन्ना MMC ह्या फायलीचेर कित्याक बसता? जाणा जावन घेवपा खातीर आमी दामोदर शिरोडकर MMCचे चेअरपर्सन हांकां कॉन्टॅक्ट करपाक ट्राय केली. तांणी सांगलें की आपूण आउट ऑफ स्टेशन आसा, नंतर येतगर उलयता म्हणून. सो आमी नंतर ते येतगर आमचे कडेन उलयतले अशी आशा धरता, कारण फायलीचेर जो वेळ वता आनी जितलो वेळ वता आनी जितलो वेळ दामोदर शिरोडकर आउट ऑफ स्टेशन रावून काडटा, तितलोच वेळ हांगा मडगांवकार आनी फातोर्डेकार भोगता त्रासान पडटा. कारण खूब फावटी पळयलें आमी एक्सिडेंट जाता आनी ताका लागून लोकांक हांगा त्रास पडटा. सो MMC वेळ कित्याक काडटा आनी MMCन जे विरोधक आसा जशे लिंडन पेरेरा आसा आनी ते ग्रूप वोगी कित्याक रावला? विजय सरदेसाय एंटायर गोंयच्या विशयांचेर उलयता, पूण स्वताच्या फातोर्ड्या मतदारसंघान हो जो विशय आसा ताजेर तो एक उतर कित्याक काडना? ह्या सिग्नला बद्दल कित्याक उलयना? हें आमी होय प्रश्न आमी सद्या तुमच्या मुखार हाडटा. कारण विजय सरदेसाय ओगी कित्याक आसा आनी मडगांवच्या राजकारणाक लागून घडये हें घडटा काय ना? कारण आमी पळयलें एक प्रायवेट एजन्सी आसा जी रेडी आसा, ती त्या प्रायवेट एजन्सीक दिया की खंयच्याय प्रायवेट एजन्सीक दिया, किंवा स्वता MMC चलया किंवा आनी कोणूय चलया किंवा सरकाराचे खंयचेय खातें चलया, पुणून सिग्नलां जावपाकूच जाय. कारण थंय जो मॅस जाता तो पळयत जाल्यार भंयूच दिसता. एक बारीकसो ब्रेक घेता आनी फुडें आमी परत येतले. हे सिग्नलां आसा खरी, पूण ह्या सिग्नलाचें कॅलिब्रेशन कांय वेळार रॉंग जाल्ल्या कारणान लोकांक कशे त्रास जाता हेंय तुमच्या मुखार हाडटले. खंय वचूं नाका, ह्या ब्रेका उपरांत परत येता. तुमकां परत एकदा आमी उलयता एका म्हत्वाच्या विशयाचेर, ते म्हणजे ट्राफीक सिग्नलां. आनी सिग्नलां फक्त आमी एक विशय सद्या घेतला फातोर्डेचो, जाल्यार बाकीचे सिटीचे घेतले नंतर. पूण सद्या उलयता आसतना फातोर्डेचे 4 सिग्नलां मदली 3 सिग्नलां सारकी चलना, 2 सिग्नलां सामकीच चलना आनी ताका लागून लोकांक त्रास जाता. हेंचे कॅलिब्रेशनान रॉंग कितें जाल्लें आसा? आमी मेळ्ळे एका मनशाक, तो थंय मोटरसायकल पायलट आसा, तो थंय दीसभर रावन हे सिग्नलाच्यो गजाली पळयता, सिग्नलाचे अरावंड जे लायफ आसा तें पळयता, आनी ताणी जी आमकां इन्सायट दिली ती म्हत्वाची आनी ती इंट्रस्टिंगूय इन्सायट आसा, ती पळयात तो कितें म्हणटा. सिग्नलाचें म्हणलें कितें, सेकंडां पळय, ही सेकंडां मरे सारकी सेटींग जालें ना तेंची. कळ्ळें? आमचे सेकंड एक रोड आतां मेन हायवे आहा न्ही, मेन हायवेक कितले सेकंड दवरपाचे ते तांकां कळपा जाय. कळ्ळें? आनी बाकीचे हे सायड रोड आहा पळय तेजेर कितले सेकंड फिटींग करपाचे ते कळपा जाय न्ही. मेन थोडे लोक आपूच जाता. कळ्ळें? ते येल्लो लायट पेटली पळय, एवटीची सिग्नल सुटना आनी हे सिग्नल बी चलना एवटीचे. लोकांक जायतो त्रास जाता हांगा. कळ्ळें? आतां जाणटेला आहा ते तशेंच वयतात आनी सिग्नलां म्हणटा ती बसयला ती ओके आहा, सारकी आहा, पण कितें एवटीची सिग्नल सारकें चलना.
कळ्ळें केन्ना केन्ना तें बंद पडटा मरे आनी केन्ना केन्ना हेवटेचीच कॉमेंट जाता अशें जाता कळ्ळें ही सिग्नलां सारकी मरे एडजस्टमेंट करपा जाय सेकंडान आमचे सेकंड आतां थोडे लोक पळय मदींच वयता झुपून एक्सिडेंट जाता आनी कितें जाता पडटात कळ्ळें थोड्याक सिग्नलां कळना कशी रावपाची ती कळना थोडे एक्सिडेंट जायती जाला हांगा कित्याक आमी हांगाच आसता न्ही आमी पळयतात न्ही दोळ्यान हां तरी कसलो कसलो ब्रेक मारून झुपूक पुना थोडी रावतात बी गाडयो पडटात बी थोडी कळ्ळें ही सिग्नलां पयलीं सारकी सेकंडान सारकी एडजस्टमेंट केले न्ही तर सगळें सारकें जातलें आनी लोकां बी एक समजपा जाय की ती लोक आतां मेन रोडच्यान वयता एकूच सायड धरात तुमी स्ट्रेट लायन वचपाची तुमगेली हां लेफ्टाच्या सायडीच्यान येवं नाका न्ही तुमी लेफ्ट सायड म्हणटा ते सिग्नल लेफ्ट दाखयले तर लेफ्टाची गाडी लेफ्टांनी वयतली न्ही हे लोकांक कळपा जाय आनी कांय ना इतलेंच तर तुम्ही पळयलें की कॅलिब्रेशन्साचे प्रॉब्लम्स आसा थोडे सिग्नलाय चलना म्हणून प्रॉब्लम्स आसा आज हब इशू ह्या कार्यावळीन आमी हो विशय घेतलो हाज्याच खातीर की खुबशे जाणांनी आमकां फोन करून विचारले की तुमी हरशीं राजकारणा विशयी बरयता उलयता इंटरव्यूज घेता पासयो करता पूण लोकांच्या दैनंदिनीक लागपी विशयांचेर तुमी गप्प कित्याक आसता तर हो विशय आमी सुरवात केल्ली आसा तुमकांय जर दिसता की खंयचे विशय आमी घेवचे जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान तुमी बरोवचे आमी तो येवपाची ट्राय करतले आनी तो विशय आमी कॅरी करपाची ट्राय करतले पूण तो विशय सामाजीक आसपा जाय लोकांच्या जो आसपा जाय एकमेकाचेर कुरगोडी करपा सारको आसूं जायना आमी येतले आनी हब इशून तो विशय कवर करतले तर तुमी पळयतात हब इशूज तुमच्या फेवरेट वेबसायटीचेर www.goanewsup.com आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा जे गोंयचे एक लिडींग चॅनल्स आसा आनी आमचे प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goaviolin.com तर तुमी वचचे पयलीं एक गजाल करपाक विसरूं नाका मातसो फॉलो करा तुमी जर यूट्यूबार पळयताय जाल्यार आमकां सबस्क्रायब करा कारण एक बटन दामले उपरांत आमकां कळटा कितले लोक आमचेर मोग करतात ते आनी कॉमेंट बरयता आसतना प्लीज अननेसेसरी कितें कॉमेंट बरोवं नाका तुमकां जर सूचना आसा जाल्यार त्यो सूचना तुमी दिवच्यो कोणाचेरूच अटॅक करपाचें हांगा आमचे मनान ना तर लोकांच्यो समस्या हाडपाचो हो एक प्रयत्न